बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. मगर भाव भयणीनो, आज पुवी सभा भगेबोन जुवांव स्नानदाताराची जन्मदिसाची परब संभ्रमता. हो एक स्नानीक जुवांव वर्तो सांत जावन आसा. हे जेजूनच सांगिल्लें आमकां वांजेलांत आयकूंक मेळटा. जुवांव विशीं उलोवन जेजू सांगता, मनशा मदले जल्मल्ल्या पैकी स्नान जुवांव प्रास वर्तो दुसरो ना म्हणून. जेजू थावणो मेळची ही शाबासकी एका मनशाक वर्ती जावन आसा. आनी जेजूनो ताची होगळा पुसारन आमकां सर्वांक जुवांवक एक देख जावन आमच्या मुखार जेजू दवरता. जुवांव थंय आसले ते गूण आमचे थंय आसले तर खंडिसावन देवाक आमी मानवतां, जेजूक आमी मेजपतां. जुवांव थंय आसलें घालतेपण, जुवांवन सत उखलून धरलें. निती खातीर तो निमाणे पर्यंत झुजलो. ताची जिणी नितळ, निर्मळ आनी निश्कपटी जावन आसली. तर जुवांवन दिल्ली ती देख पाळोवंक जाय पुरतें धैर्य, बोळ आनी कृपा देवा लागीं आमी मागया. आमची पातकां वळखून आमी सर म्हणुया, हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून, वायट हातून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो पोवड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच सांगकार बरे सगळ्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवाचे शेळी, तू संसाराचे पाप करताय, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या संगती देवा बापाचे महिमेत जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुवें बसयलेल्या सडवंदराक घेवंक तुझे पज्जेक तयार करचे खातीर भगेवन जुवांक तुवें उपसायलोय. आमचे आदले पातकी जिणयेक पाठ करून आमच्या सडवंदरा जेजूचो सगळ्या काळजान पाटलाव करूंक आनी हे भशेन शांती आनी संतोश जोडूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रातभर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन.
इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप. द्वीपानो मुझे आयकून घेया, पयशिल्ल्या लोकांनो म्हाका चीत दिया. हांव जल्मचे आदीं सर्वेस्परान म्हाका आपयलो, म्हजे आवयच्या कुशपांत हांवन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीच्या तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताचे सावळेंत म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणा सारको केलो आनी आपल्या पोत्यांत म्हाका लिपोवन दवरलो. ताणें म्हाका म्हळें, इस्रायला, तूं म्हजो सेवक, तुजे उद्देशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. पूण हांवें म्हळें, हांव निर्फळी वावुरलो. हांवें म्हजी सकत बेश्टीस आनी व्यर्थ करसिली. तरी म्हजो न्याय सर्वेस्परा कडेन आसा आनी म्हज्या देवाच्या हातांत म्हजें इनाम. पूण आतां सर्वेस्पर उलयला. जाकोबाक ताचेशी परतून हाडूंक, इस्रायल प्रजेक ताचे पासून एकठांय करूंक ताणेंच म्हाका म्हज्या आवयच्या कुशव्यांत आकारलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्यां मुखार म्हाका मान मेळ्ळो आनी म्हजो देवूच आतां म्हजें बळ. ताणें म्हळें, फकत जाकोबाच्या कुळयांक परतून उद्दार करूंक आनी इस्रायलाच्या उरलेल्या लोकांक फाटी हाडूंक तुवें म्हजो सेवक जाल्यार पावना. म्हजी सोडवण पृथ्वेच्या शिमा पर्यंत पावचे खातीर हांव तुका राष्ट्रांचो उगडास करतलो. देवाचें उतर. देवाचे उपकार. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. सर्वेस्परा, तुवें म्हजी तपासणी केल्याय. तूं म्हाका वळखताय. म्हजें उठप बसप सगळें तूं जाणाय. म्हजे मोतींतलीं चिन्नां पयस ताणूच तूं परकिताय. हांव सोलू वा न्हिदूं हें सगळें तुका कळटा. सगळ्यो म्हज्यो कन्यो तुजे मुखार उक्त्यो. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. म्हजी अंतर्मळां घडलेलो, म्हजे आवयच्या गर्भांत म्हाका विणलेलो तूंच न्हयवे. म्हज्या सैमाचे अद्भुत घडणे खातीर तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. म्हाका तूं सगळोच जाणाय आनी म्हजी कूड ती गुप्ती तुवेंच रुपाक हाडलेली. भुमीच्या गर्भांत तुवें ती घडलेली. तुजे विशयांत तुका कळीत नासलेलें कितेंच ना. तुजे रचनेच्या विचित्रां खातीर हांव तुका दिनवासता. धर्मदूतांचे कृत्य पुस्तकांतले वाचप. त्या वेळी पाऊल म्हणालो, देवान दाविदाक तांचो राय करून उबारलो. तांचे विशयान साक्ष दिवन देवान म्हळें, येस्सेचो पूत दावीद म्हज्या माना सांगडो म्हाका मेळ्ळा. सर म्हज्या अपेक्षे त्यो जारी करतलो. आपणे बसयल्ले प्रमाणे दाविदाचे संततेत हांव देवान इस्रायलाक एक सरवणदार दिलो. तोच तो जेजू. जुआंक सगळे इस्रायल परजेन आपले पताक रडूंक देवा थंय पाटी परतल्ल्याचो गुर्त म्हूण स्नान परगट केलें. अशें ताचे येण्याची तयाराय केली. आपले मणियारपण अखेर जावन येता आसतना जुआवन लोकां सांगी म्हळें, हांव कोण म्हूण तुमी चिंतात? तुमी कोणा विशयान चिंतात तो हांव न्हय. तर आयका, म्हजे उपरांत येता एकलो. ताचे पांयांचे वाणोद काडूंक सयत हांव योग्य न्हय. म्हज्या भावानो, अब्रामाचे संततीच्यानो आनी तुमी देवाच्या बिरांतीन भरलेल्यानो, हो बचावेचो संदेश आमकांच म्हूण देवान पाठयला. देवाचे उतार हें. देवाचे उपकार.
तुका बाळा परमनु तसो प्रवादी म्हणटले ताची वाट तयाराय करूंक सुम्या मुखार तूं येतलोय. सर्विस फॉर तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे असो. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. प्रसूतपणाचे दीस भरतस एलिझाबेथीनं एक चेरक्या भुरग्याक जल्म दिलो. सर्वेस्परान तिचे थंय वर्ती दया दाखयली म्हणली खबर तिच्या शेत समाऱ्यांक आनी सैर धैर्यांक मेळ्ळी आनी ती येवन तिच्या संतोसांत वांटेली जाली. उपरांत 8व्या दिसा ती बाळकाक सुन्नत करूंक आयली आनी ताका झाकारी म्हूण ताच्या बापाचें नांवच दिवचार आसलें. पूण ताची आवय तें नांव नाका, ताका जुवांव म्हूण नांव दवरूंक जाय म्हणाली. पूण त्या नांवाचो तुज्या दायजा मदें कोणूच ना म्हणाली ती तिचे लागीं. तेदवां भुरग्याक कितें नांव दिवचें म्हणून ताची कुशी तें बापाय लागीं हात भाशेन ताणें विचारलें. तवळ जाकारीन एक फळी विचारली आनी ताचें नांव जुवांव म्हूण बरयलें. तें पळोवन समेस्त अजाप जालें आनी तेच घडये ताचें तोंड उगडलें आनी ताची जीब सुटली आनी देवाक होगळाप दिवन तो उलोवंक लागलो. तांच्या शेजारचीं समेस्त भियेलीं. ह्या संगतीची खबर जुदेयाच्या सगळ्या दोंगराळ प्रदेशांत गाजली आनी त्यो आयकली सपनां ह्या विशयांत चिंतूंक लागली आनी म्हणाली, हो भुरगो फुडें कितें जावंक पावत. आनी निजायकी सर्वेस्पराचो हात ताचे समें आसलो. आनी तो बाळ वाडलो आनी आत्म्यान बळिश्ट जालो आनी इस्रायलाक आपूण परगट जातलो तो दीस पर्यंत तो अरण्यांत रावलो. देवाचे उतर हे. वाकनी तुका क्रिस्ता. क्रिस्ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी स्नानीक जुवांवचे जल्मदिसाची ती परब संभ्रमता. स्नानीक जुवांच्या जनन विशयांत आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा. उत्तर प्रायाची जावन आसली एलिझाबेथ आनी जाकारी तांकां जुवांव जल्मता. आमी विचार करूं हो आईन वेळ गी उत्तर प्रयाच्याक भुरगें खंडी जावन देवाच्या योजनांत हो आईन वेळ जावन आसलो. कित्याक जुवांवक एका प्रत्येक मिसांवा खातीर देवान धाडिल्लो. सोम्याची चडवंदाची वाट तयार करूंक आनी त्या मिसांव जारी करच्याक वो तो वेळ आईन जावन आसलो. मोगाचें न्हू, आमकां हर एकल्याक देवान मिसांव दिलां आनी आमी जल्माचो वेळ आईन वेळ आनी कशें जुवांवन ताचें मिसांव परिपूर्ण तरेन जारी केलें तशेंच आमकां हर एकल्याक देवान आमच्या आवयच्या कुशवंत आसतनाच एक मिसांव दिलां आनी तें दुसऱ्यान पूर्ण करूंक जायना. तें आमीच हर एकल्यान आमचें मिसांव परिपूर्ण करीत जाय. देखून कसो जुवांवचें जेनान वर्तेंगी तशें आमचें हर एकल्याचें जेनान वा आमचे जल्म ह्या संवसारांत वर्तो जावन आसा हें आमी उपकार म्हणून आठवण आमकां दिल्लें मिसांव आमी हर एक दीस पूर्ण करूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. दुसऱ्या सुवातेर जुवांव वाडलो आनी परगटजिनी
परगट थरानं तो भायर लोकां सांगता दिसच्या पयलें तो अरण्यांत जिवन आसलो. परगट दिनी सुरू करच्या पयलें तो अरण्यांत जिवन आनी कसलें जावन आसलें तें जिवीत सादें प्राजिताचें मागण्याचें आनी ताचें काण देंपे आनी मोव ताचें नेसान सामडें अशें एक प्राजिताचें जिणी जियेलो. तो कित्याक जियेलो? ताणें परगट जिणी वेळार लोकांक सांगूंक आसलें प्राजीत करा पाताक रडा जिणी बदला. पयलें कितें तो लोकांक शिकयतलो तो ताचे जिणेंत ताणें पाळलें. देखून पयलें ताणें प्राजीत केलें. तो एक दंडवण्याची जिणी जियेलो आनी अशें कितें तो शिकयता पळय पयलें ताणें पयलें पाळण दाखयलें, कार्यारूपार हाडून दाखयलें. आमी जायते पटे हेरांक जायते शिकयता पूण आमच्या जिणेंत आमी पाळता गी ते आमी पळोवन घेवचें. आनी जो हांव आमकां हें शिकयता पयलें हेरांक सांगच्या पयलें आमच्या जिणेंत आमी पाळून दाखयचें म्हणून. तिसऱ्या सुवातेर जुवांवचें खालतेपण. तो भगवंत जिणी जियेतलो लोक ताचे हरिहरण येतलो आनी लोक ताका मानतलो. आनी थोड्यांनी सुरू केलें म्हणून हो क्रिस्त गाय म्हणून. जर तर ताणें हांव क्रिस्त म्हणलें तर खंडीत सावन देव ताका मानता आसलो. पूण क्रिस्ता विशयंत सांगता आसता तो म्हणालो येवसो आसा हांव क्रिस्त न्हय, येवसो आसा तो क्रिस्त आनी ताच्या पांयांचो वाणो काडूंक त्या पांयांचे नाडे सुटोवंक सयत हांव फावो न्हय म्हणालो तो. वाणांचे नाडे सुटोवंक सयत हांव फावो न्हय म्हणालो तो. तशें जाल्यार ताचें घालतेपण. जुवांव न्हू सत उखलून धरलें. सगळ्यांनी क्रिस्त म्हणून तुनसू म्हणून वैग म्हणून विसरल्या वेळार खंडीत सत ताणें लिपोवंक ना. आपणाच्या स्वार्था खातीर सत ताणें लिपोवंक ना. आपणाक मान मेळ्ळा जाय, आपणाक लोकांक लेखीत जाय. आतां हांव क्रिस्त म्हणना जाल्यार लोक मुजे तावन पयस येतलो अशें म्हणून तसो स्वार्थ ताणें लेखीनासतना सत ताणें उखलून धरलें. सत ताणें लिपोवंक ना. आमी थोडी फावटी सत आमचें नांव वयर येवचे खातीर सत लिपोवन धरता. आनी जो आमकां शिकयता आमी खंयच्याय संदर्भांतली सत आमी उखलून धरचें म्हणून. आनी खालतेपण आमचें तें सदांच आसूंक जाय. आमी केदें वोट जावंक पुरो कितले ग्रेस्त जावंक पुरो दुडो जावंक पुरो सगळें आयलां देवा तावणो आनी हेरांचो पात्र जायतो आसा. हेरांचो पात्र जायतो आसा हें आमी समजून घे जाय. हेर नासतना वा देवाचे आशिर्वाद नासतना कितेंच आमी वयर येवंक साथ दिना, कितेंच करूंक साथ दिना. देखून हेरां थंय उपकारी म्हूण दाखोवन केन्नाच गर्व वाडपाचें न्ही. आमी खालतेपणान आसा जाय म्हणून जुवांव आमकां शिकयता. आनी जुवांवची जिणी निश्कापट जावन आसली, नितळ निर्मळ तो जाला. लोकां मुखार एक आनी लोक नातल्या वेळार आनी एक जिवन. अशें भायल्यान एक भितरल्यान एक म्हणलें जिवन जुवांव तें नातलें. निश्कापटी तो जावन आसलो. पारदर्शक जिवन तशें जावन आसलें. आनी निमाणें तो जेजू ताणें दाखोवन दिलो. जेजूची वळख ताणें हेरांक लोकांक दाखोवन दिली. आनी ताच्या काळजा मनांत जेजूच भरोवन गेल्लो म्हूण येत. कित्याक तो आशिल्लो सर्वांक जेजूची वळख धरूंक. कित्याक हर एका मनशाक ह्या संवसारांत सडवण्याची गरजा, ससनाच्या जिविताची गरजा. आनी ससनाचें जिवीत आपणायचें जाल्यार सडवण मेळ्ळी जाल्यार तांकां जेजूची वळख जाली. जेजू शिवाय कोणाय वरवीं सडवण मेळूंक साथ दिना. देखून हर एकल्यांक जेजूची वळख धरूंक दिवंक तो आशिल्लो आनी पेसाडलो. आनी आपणाच्या नांवा खातीर ताणें कितेंच करूंक ना. फकत जेजूची महिमा, जेजूक महिमा दिवच्या खातीर आमच्या जिणेंत तशेंच आमच्या जिणेवर आमी कितें करता सगळें जेजू खातीर करचें, जेजूची वळख दिवच्या खातीर. आमच्या जिणे मार्फत हेरांक जेजूची वळख मेळत जाय. ही देख जो हांव आमकां आज दिता ताची देख पाळूंक देवा लागची जाय पडटी कृपा आमी मागून घेवया. आमेन.
आता आम्ही उभे राहून आमचो भावार्थ उसान संग्याम सत म्हणतान देवाक सर्वपदगार बापा सर्गांत तुमी चार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या शाश्वताक आमच्या सुन्या तो पवित्र आत्म्याने गर्भ सांभाळलो ओंकार मरियेंतल्यान जल्मलो पोंस पिलातान कर्स असले ताका क्रूसार चढलो तो मेलो आनी देंवलो तो मेलो देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान जिवंत जालो सर्गार सुटलो सर्वपदगार देवाच्या उजव्या बसला थंयच्यान जिव्या आनी मेल्ल्यांची करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतात पातक्यांचे मोक्षाणे कुडींचे जिवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. तुझ्या हातान सोम्या स्वीकार कर म्हाका मोगाळ मुच्या दन्या परिकत्रेक मुसो आवाज पेटोवंक दिता सर्वच मुजे तुका मोगा समर्पिता गे बापा Chokaniko Undo aniva tuka beto so Ge bapa am chokaniko Undo aniva tuka arpun so मुझा भाव बेटनो मुझा आणि तुमच्या बलिदान सर्वपदवेदार देव बापाक मानतच असलेन सामोण मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सर्वेश्वर मानून घे. देवा आमच्या बापा स्नान दथरा जुवांक भाग्यवंत जुवावन संसाराचे पाप करतेल्या शेळयाक दाखोवन दिलो या स्नान दथराचो जल्म संतोषान संभ्रमून त्यास निष्कळंक शेळयेक आमी तुका भेटोवंक आयल्या ताच्या रक्तान आमकां अदीक निर्मळ कर आनी आमचे उद्देशी तो दुलोप शेळी जेजू सर मनशाचो एकलोसो सोडूनदार म्हणून आमच्या काळाच्या मनशांक दाखय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारोया आमी ते सर्वेश्वरा ते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा सर काळी आणि सर्व थैन जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी दुखा दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आणि आमच्या फायद्याचो ताची वाट तयार करच्याक आपले मायेच्या कुसव्यांत आसतनाच स्नान दातरा जुवांक तुवें संस्कारलोय आनी जल्मा आयिल्ल्या सर मनशा प्रास वर्तमान ताका फाव केलोय. आपल्या जल्मान ताणें जायत्यांक संतोष हाडलो आनी आयिल्ल्या सडवंदराक जल्माच्या आदींच वळखून आपले आवयच्या कुसव्यांत आनंदान तो उडलो. संवसाराचे पाप काडलेल्या शेळयेक आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताक सगळ्या प्रवाद्यां मदें ताणें एकल्यानच दाखोवन दिलो. जॉर्दान न्हंयच्या उदकांत ताणें पवित्र स्नानाच्या घडणाराक स्नान दिलें. अशें व्हांवचें उदक आमचे भुमींतलें सर्गींच्या जिविताची जर जावंक पावलें. शेवट पर्यंत तो रावलो विश्वासी आनी मोर घालून आपल्याच रक्ताची मोरनाक लेगून उजवाडाक ताणें साक्षी दिली.
देखून सर्गींच्या दुतां भक्तां सांगाती पृथ्वेर तुका वाखाणून निरंतरी तुझे महिमेचें कीर्तन आमी गायता. Păuit, 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 dălpăranță सर्वेश्वर तू, सर्गाने संसार भरला तुझ्या वैभवा, उंसर्गीन तुका जय जय, सर्वेश्वराचे नाव येतात का जय, उंसर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुझ्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरून सुचोवपाच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातसर ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी खरराचें हें रगत, फातकांचें बुकसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगोड पग तुया. तुझ्या कोळसाई जीवन होणार, तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया, संसाराच्या बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्ती करून उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका तीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची खाकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळेत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव खुवार मरे देवाचे माय सांगाती, भगवंत जुजे तुजो निश्कळंक पोती, भग स्नान दातार जुवांव आनी भगवंत धम दुथां आनी सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता, त्यास जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेधार बापा, सर्वबंधनांनी वैभाव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदाची आज्ञा म्हणून धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेला मुक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळण्यात पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस खाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुर्तेन सर पातकांतली सुटय आनी सर अकांतांतली वाटय कित्याक राजवटी पदवी महिमा तुजी ससनाच्या आसना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक कोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी रदवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोब्या आसूं तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळी संसारचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसारचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शिळी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागे सोम्यांत तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन तूं म्हज्या काळजांत धन्या दादोस तूं करेन्या तुज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादेक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादेक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या पुण्या रुपान तुकाच म्हाका दिताय म्हजे आत्मीकान तूं जाताय कुर्पे जिवी तूं लाभयताय म्हजी जिणी नंदन करताय स्वागत स्वागत जेजू सोम्या संतोषाना स्वागत करता स्वादेक इश्टा प्रीत मोगाच्या राव तूं काळजांत म्हज्या प्रार्थुया भोव मोठ्या देवा आमच्या दयाळ बापा भगवान जुवांव स्नान दतराची जल्म परब आमी आज संतोषान संभ्रमली सर्वंदरा मुखारच सारको खालतो जावन
ताच्या वानांचे नाडे सोडूंक आपणाक फावो ना म्हूण ताणें वळखून घेतले. ताची देख घेवन आनी ह्या पवित्र जेवणाचे कृपेन आमी अदीक अदीक ल्हान जावंक आनी आमचे जिणयेंत जेजू वाडत वाडत वसोंक निर्मी म्हूण विनम्र काळजान आमी मागता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्वपुदिदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. प्रागच्या बळका जेजूचे नोवेनम. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोसो म्हणटा जेजू. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकण दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेनारांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतावन हे मनशांक तांच्या सर्गसांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आतां आमची सर्तेसांवां आमचे कस संकश्ट आमच्या काळजाचे अत्रेग आनी आमचे सर्ग जो जेजू बाळका मुखार भक्ती मनान दवरया. प्रार्थुया. ए भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजापी थरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. तुका फाटींनी उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गर जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो परतो ग्रास आमकां दी आनी आमची सगळ्या मुक्षतांव तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळ्यात पडून दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरे कुर्फेन बरले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजी कुशीचें जेजू. भगवती मरी दवशमे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मुरे कुर्फेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजी कुशीचें जेजू. भगवती मरी दवशमे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मुरे कुर्फेन बरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजी कुशीचें जेजू. भगवती मरी दवशमे आमच्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घालून आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. हे अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेसार काळजांचेर एक खाकुर्डीची तीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमोतीन भरिल्ले मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारचो दी आनी इतल्या अथरेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कस्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. आतां आमी जेजू बाळका मारिपात आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांचो उगडास करया आनी ताका अर्गां दिवया. हे भोव उधार पाळोव जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे खाकुर्ती आमी वर्णी केल्या. तूं जावन आसा आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार.
आमची सगळी पातळी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापाच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर क्रिस्त हांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दित आनी तुजी कळणांतली दैवीक मज जोडून दित. सर स्तुती महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आता आमी आशिर्वाद घेवया. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. Bapaचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.